नाताळांची परब म्हळ्यार येशू क्रिस्ताच्या जल्माची परब। येशू क्रिस्ताक मनात येवकार दिवपाची परब। क्रिस्तांव भाव भयणां नाताळां दबाज्यान मनयतात। घरादारां लायटींनी सजयतात, नखेत्रां लायतात, गोठो तयार करतात। मध्यरातीच्या मिसान नाताळांच्या परबेक सुरवात जाता। ह्या निमतान घरांनी वेगवेगळे गोड जिनस, दोदेल, दोश, केक, बिबिंका, नेवऱ्यो करतात। सगळ्या धर्माचे लोक सणा निमतान आपल्या इश्टांगेर, शेजाऱ्यांगेर यो वच करतात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही गोठो गेला 25 डिसेंबर जेजू जल्माचा तो दीस आनी घर केले आम्ही केलोस तो जेजू गोठो। साधारण कितले दीस लागले तुमकां हेका? 15 दीस तरी लागले। आणि फाउंटन बे कोणी केलो तुमी? आम्हीच केला। आणि कोणी हेल्प केली तुका? लिओन, जो आणि जायरस सगळे कजन तुझे फ्रेंडान। तसोच आम्ही बुदक कट केला आणि चाराची दोंगराकडी आम्ही शेतातली हाडून लायल्या। क्रिसमसाक कितें केलें तुमी स्पेशल? आम्ही दोदोल, हां पिनट, हां बिबीक, हां दोस, बोलिना, भात, केक आणि नेवऱ्यो आणि कलकल। दोदोल, हां पिनट, बिबीक, नेवऱ्यो, कलकल, दोस, बोलिना, भात, केक ते आणि हे स्वीट आम्ही रेडीमेड हे घातले।